सगळीं आमी एकठांय जावया. A26 पाम 13 A26 पेज 21. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, दोऱ्या देवाक वाखाणुया, आनंदांचो तागाजुया, तारोणातूं राजांवरून वाहू. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वस्पर तुमचे सव्यांसो. तुमचे सगळ्यांसूं. ह्या संवसारांत दर एक घडी, दर एक मनीस, दर एक वस्त आमकां देवाच्या मोगाची खुणा. जाल्यार देवाचो मोग आमी अनुभवया आनी होच मोग देवाचो आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आदार कर म्हूण मिसाचे भेटेंत मागुया. पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार धरुया. उदी कोरोनाच्या दिसाक आपलो सोन दीस मनयतात, काजाराचें वरस मनयतात, तांचे खातीर मागुया. देवान तांकां सुबां बेसांव आनी आशिर्वादांनी भरून मरून गेलेल्या सगळ्या आमच्या भावां भयणांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो दिवंक मागुया. पिडेन कश्टावतात, कुडी आत्म्याची काळजां मनाची भलायकी ना असले भावां भयणांचो उगडास करुया. भोव करून कोविड-19 ही पिडेक बोली पडलेलीं आसात, ही पिडेक लागून कश्टावतात, तांचो उगडास करुया आनी सगळ्यांक तांकां आमकां देवान राखूंक सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक मागतना मोगान आपुरबायेन आपखुशीन तांची असले पिडेक सांपडलेल्या भावां भयणांची सेवा करतलीं जायतीं आमची भावां भयणां आसात. सादो सुदो वावर करतलीं दोतोर नर्सी दुसरी भावां भयणां सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवान आमकां
राखूंक सांबाळूंक मागुया. कितल्याच जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. कितल्याच जाणांक आमी मागतले म्हणून मागण्याचें आस्वासन दिलां. तरेतरेच्यो तांच्यो गरजो इंतेंसव आसात. हे सगळे मनान धरून इमिसाचे पेटींतल्यान जमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक तांची आमची मागणी उबारुया. मोहिमेवंत देवा, सर्पत्वेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या आयकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपजता ते बापा मुखार हांव दिबी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतल्यान काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमचें अंतस्करण ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं घोटायेन वाडत वचूं आनी क्रिस्त तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करूं. हे परी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगूं. रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजून घेवंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळे जाणवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी अडकतल्यात आनी तुमचे बोत्ते वरवीं तुमी देवाचे सुपूर्ण बोर्तेंत भितर सरतल्यात. जाची पदवी आमचे भितर वावरीत आसा आनी आमच्यान मागूंक वचितूंक जाता ताचे परस इस्पा भायर उदीक करूंक शकता. ताका पिणकेचे पिणकेंत पवित्र सभे मदें आनी क्रिस्ता जेजू सवे सासनाच्या सासनाक मोहिमा. आमेन. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेश्वराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला म्हणुया. सर्वेश्वराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. बरे मनशानो, सर्वेश्वरा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. दातारांची किन्नरी धरून ताका सोद गितां गायात म्हणुया. सर्वेश्वराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेश्वराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तृत्वां विस्वासीपणांची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेश्वराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला म्हणुया. सर्वेश्वराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेश्वराची मांडावळ सासनाची ताचे काळजाचे ओत्रेक संस्थेचे संस्थीक तोपतात. सर्वेश्वराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असली पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या म्हणुया. सर्वेश्वराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेश्वराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायमोगाचेर कोण विश्वास ठेवतात असले मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकाळाच्या काळार दानो दितलो म्हणुया. सर्वेश्वराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उद्गार. सर्वेश्वराक जोय जोय, सर्वेश्वराक जोय, सर्वेश्वराक जोय जोय, सर्वेश्वराक जोय.
म्हजें उतर सासणांक तोपता तसलें त्या उतरा प्रमाणे जियेता तो मनीस बागी. Sorvesporak zui, zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, zui, sorvesporak zui. सुरेस्पोर तुमचे सोव्यासो तुमचे सव्यासू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे संवसाराक उजो घालूंक हांव आयला. तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज उतरेकून ओतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयला अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता ना, बगर भेद घालूंक हांव आयला. ह्या फुडें एकाच घराब्यांत 5 जाणां मदीं अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर राड आनी दोगां तेगांचेर राड. बापूय पुताचेर राड आनी पूत बापायचेर राड. आवय धुवेचेर राड आनी धूव आवयचेर राड. सासू सुनेचेर राड आनी सून सासूचेर राड. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मागणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा सर्वेस्पराची प्रितीन संसार उपोट बोल्ला. देवाच्या उतराचो जाबाब. आनी बाबा म्हणून सुरवातेक तुमकां उगडास करतालो हो संसार पडतो तो देवाचीच एक मोगाची खुणा आमकां. आनी ह्या पासत ह्या संवसारांत दर एक मनीस, दर एक घडी, दर एक वस्त आमकां देवाच्याच मोगाची खबर सांगता. देवाचो मोग आमकां खुणायता. आनी ह्या पासत आख्खो संवसार ही आख्खी प्रिती सर्वेस्परान आमच्या हातीन केल्या आनी तातूंतल्यान आमचो कितलो हिस्पा भायर मोग करता तें तो दाखयता आनी ताणें तें दाखयलेलें आसा. बाबा म्हणून आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां असलेच देवाच्या मोगाची खबर आमकां सांगतात. आनी कोण परी देवान आमचो मोग केला आनी करीत आसा हाचो उगडास ही दोनूय वाचपां करतात. पयले वाचपान भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरयलेली आपले चिटीन तो सर्वेस्परा देवाचें बरेंपण हे पोरचेक फावो जाला ताचो उगडास तो ह्या पयल्या वाचपान करता. पवित्र आत्म्याची खबर तो करता. आनी होच पवित्र आत्मो देवान आमकां दिला. होच पवित्र आत्मो आमकां देवान फावो केला. तातूंतल्यान पवित्र स्नान आमकां ताणें मेळोवन दिला. आनी ह्या पासत जावं ताच्या मोगाची लांबाय, रुंदाय, खोलाय, उंचाय आमच्यान आटापूंक जायना. हिस्पा भायर शीम मेर नासलो सर्वेस्परा देवाचो, आमच्या मोगाळ बापाचो, जेजू क्रिस्ताच्या बापाचो मोग हे पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो उक्तो करता. एफेस शारांतल्या लोकांनी ह्या देवा बापाचे हे मोगाच्या भांडारांतलें जे देवा बापान आमकां काडून दिलां तें आमी अनुभवूंक भाग्यवंत पावलोचो हुस्को. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून जेजू आपल्या शिसां कडेन उलोवन संवसारांत कोण उजो घालूंक आयला तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज उतरेकून ओतरेकता हाचो उगडास करता. बाबा म्हणून जेजू शांतीचो कुंवर जाल्यार त्याच शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा हांव शांतीनूय बगत भेदभाव घालूंक आयला. आनी बाबा म्हणून ह्या शुभ वर्तमानाची समजणीय बी अशीच. दुबावना हें शुभ वर्तमान एके वाटेन जेजूक लागून देवाच्या मोगाक लागून कोण परी भेदभाव एका कुटुंबाच्या वांगड्या भितर सरतलो हे डिफरन्सीस आसतले हाचो उगडास करता. पूण हाचेर नदर घालचे परस देवाच्या मोगाचेर बाबा म्हणून आमी आज नियाळ करुया. कित्याक हें शुभ वर्तमान आमकां उज्याची खबर सांगता. बाबा म्हणून आमी जाणा उजो खुणायता पवित्र आत्म्याची खुणा. आनी देखूनच हो पवित्र आत्मो आपल्या मोगाची खुणा कशी देवान आमकां फावो केल्या. बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमकां पवित्र आत्म्यान भरून आमकां पवित्र सुबेन भितर काडल्या. थिरावणेच्या संस्कारा वरवीं ह्या पवित्र आत्म्याची घोटाय थिराय आमकां दिल्या. देणी फळां आमकां दिल्यान आनी ताकाच जेजूक पवित्र आत्मे वरवीं आमी गोवाय दिवंक
आमकां पवित्र आत्मा दिला. देखून पवित्र आत्मा खुणायता वर्तता देवाच्याच मोगाची एक खुणा आमकां. दुसरे सुवातेर बाबा म्हणून उजो खुणायता आमकां देवाचें आसने. कित्याक दर एका मनशा वरवीं, दर एके घोडिता वरवीं, दर एके घडणे वरवीं, दर एके वस्तू वरवीं, सृश्टी वरवीं देवाचें आसने तुवें आनी हांवें भोगूंक आमकां बाबा म्हणून हो उजो एके भाशेन हो उजो आमकां उगडास करता. पवित्र पुस्तकांत उजो खुणायता देवाचें आसने. जावं आदल्या करारांत नव्या करारांत जेन्ना उज्याची खुणा देवाच्या आसण्याची खुणा म्हूण आमकां उगडास केलेलो आसा. तिसरे सुवातेर देवाचो मोग ह्या उज्या वरवीं उजो वर्तता खुणा नितीची जजमेंट. आनी देखूनच मोगाच्यो करती आमी आदारल्यो जाल्यार देवाची नीत आमकां फावो जातली, बरें आमकां फावो जातलें. आनी ह्या पासत बाबा म्हणून जावं हें शुभ वर्तमान जावं हें पयलें वाचप देवाच्या मोगाची खबर आमकां सांगता. संवसार वर्तता देवाच्याच मोगाची खुणा. आनी देखूनच हो जाबाब तुवें आनी हांवें आयज ह्या देवाच्या उतराक दिला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. साद्या उतरांनी सर्वेस्पराच्या मोगान हो आख्खो संवसार भरलेलो आसा. देखून तुवें आनी हांवें हो सर्वेस्परा देवाचो मोग चाखूंक, अनुभवूंक आनी तो वांटूंक गरजेचो. कित्याक आख्खें आमचें जिवीत वर्तता देवाच्याच मोगाची खुणा. देखून बाबा म्हणून आयच्या दिसाक इमिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवाचे आसने भोगुया. देवाचो आत्मो देवान आमकां दिला तो आमी घेवया. बऱ्या जिविता वरवीं मोगाच्यो करती आमी आदारुया आनी ते भाशेन देवाक आमी देवाचो मोग अनुभवया, देवाच्या मोगाक आमी गोवाय दिवया. आनी अशे तरेन जी नीत आसा ती आमकां बरे भाशेन फावो जावंक आमकां आदार कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटोवणेक आमी गायन गावुया. माल वर्धनाचो 23 पान 30 आनी 8 C23 पेज 38. Kelole kosti vaura galda baba aicha disa amcha tata osti drupa carloros porcha kona orta baba aicha disa amche kalsi soria rupa osman dunya vardanaco audeta tu betoilolo ezai soda suka bete orbilole tujhe rosne ezai sodas tu kabete orbilole tujhe rosne. म्हज्या बाबा म्हणून म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पृथ्वीतार देवा बापाक मानता तसलें जामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या सोयीच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळज जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकुलूच चडना.
तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार देवदूताचो दलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोठो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगड्यासा करात Bawarto gut purgotia, Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù nowiani etolo. Bapa, Jezuच्या मॉर्दांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन मांडूक येतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगीता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन खऱ्यांनीच सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला दुबावा वेरें आख्खो संवसार देवाच्याच मोगाची खुणां आमकां जिविताचे देणे देवाचो मोग
खुणायता. दर एक मनीस आमकां भेटटा, दर एक आमच्या जिवितान घोडी घडटा, दर एक वस्त जी आमकां फायद्याची जाता ते सगळें देवाच्या मोगाक गोवाय दिता. तातूंतल्यान देव आमचो इस्पा भायर मोग करता. देवाच्या मोगाक लांबाय रुंदाय खोलाय उंचाय ना. देखून असल्या देवाच्या शिमेर नासलेल्या मोगा खातीर ह्या वेळार ताका आर्गां दिवन जेजून शिकवलेलें प्रार्थना बाराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्याग राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या थोर दुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयली सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुमच्या भितर येवचे हे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमन्यांचे मागणे. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोच तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाकाच तुका आयकवता. तुजे सोशिलो कूड सोडून केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. आमीन. काळीज मुझे तूक ओंतरेकता. D24 560. D24 पेज 60. काळीज मुझे तूक ओंतरेकता. जेजू ये काळजार मोच्या. काळीज मुझे तूक ओंतरेकता. काळजान मोच्या. आशेन तुका शेवक रावता. बागोय आशा दारका मोच्या. आशेन तुका शेवक रावता. बागोय आशा दारका मोच्या. आत्मो म्हजो तुका नेता. जेजू कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाची काकलुतीक मागणी. सोरपदवेदार आनी काकलूत जरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण
तुझे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनोंतेंक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पोसुलोले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक अभ्यास करता ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सुमया जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार ठेवता ते धोर एका मनशाचो नाश जायना जावन पूण ताका सासणीक जिवेत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणान. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सुर्गेच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकून ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गेच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्वराक आर्गां दियात. शेवटाचें गायन गावुया. E10 पान 202. E10 पेज 82. एकाच पावारदान आमी चोवच्या आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या. आपणा सारकेली आमी वाडच्या घालता गाडसांनी आपले ओत्मो. आपणा सारकेली आमी वाडच्या घालता गाडसांनी आपलो ओत्मो. सर्वेस्वरा आर्गां